सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. माते बापोर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सर्गीचे राज अशें एक भाटकार फांट्यार उठून आपल्या दाकाच्या मोड्यांत काम करूंक मानाय आपूंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराड्यां लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोड्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखलें आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी आनीक कितलेच बेश्टे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक नात देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुद्दोमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्यांत तावन सुरू करून पयल्याक पर्यंत दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपय मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक उदीक मेळटलें म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तास काम केलां आनी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणीद घेतलोल्या आमकां आनी तांकां तुवें एक सारकें केलें. पूण तांतले एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीद करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली न्हय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका खोशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो, वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हेच परी निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वखणी तुका